बैठक आपली आमची सगळे कॉम्पोनंट एक जाले एकजूट जावन एक स्टेप घेतलो की आमकां आमचे सगळे कॉम्पोनंट समाधान आमकां कितें सांगलें म्हाका तुमी एक काम करा तुमी हे तक्रार सगळे कडेन नोंदोवन घ्या मागीर फुडलें पळया तक्रार नोंदोवपाची आमकां तेणी नांवां दिलीं सगळ्यांनी कॉम्पोनंट्सान बिचोली म्युनिसिपल कावन्सिलाक पयलीं दिया म्हणलो मागीर बिचोली पोलीस स्टेशनाक दिया म्हणलो मागीर द डेप्युटी कलेक्टर एंड सब डिविजनल ऑफिसराक दिया म्हणलो द मामलेदार ऑफ बिचोली गोवाक दिया म्हणलो आनी MLA ऑफ बिचोली कस्टडीक दिया म्हणलो डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी एडमिनिस्ट्रेशन दिया म्हणलो आनी मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सीक तांकां लेटर तुमी तक्रार नोंद करून दवरा म्हणलो फुडलें मागीर पळया म्हणलो कित्याक म्युनिसिपालिटी आमचो अधिकार जर खावंक सोदता जाल्यार ताका जबाबदार म्हणून आमी आतां केला न्हू आमी जबाबदार रावया म्हणलो म्हणून आमी ही सगळीं लेटरां प्रत्येकाक इशू केल्या आतां फक्त वाट पळयतले आमी कितें आमचे हे प्रशासन आमी लेटर कोणाक केला ते कितें एक्टिवेट तेंचे घेतले एक्शन घेतली काय म्युनिसिपालिटी आपलो अधिकार गाय जाता आसतलो आमचो अधिकार शिणून आमचो अधिकार पळयले पासून आतां ते हेच आमी फायली आमी 3 नंबर फॉर्म 9 नंबर फॉर्म 114 फॉर्म जावं फाटले आमचो माजी प्रेसिडेंट आसलो तेणी घेतलो तो हे रेजोल्युशन आतांचे आमचे रेजोल्युशन आमी मिटिंगेचे घेतला ताबडतोब मिटींग घेतली तेन्ना आतां फक्त आमी वाट पळयता हेजेर आमकां कितें न्याय मेळटलो अपेक्षा धरता आमकां न्याय हो हेंचे कडून सगळ्या कडेन बरो मेळोंक जाय कित्याक आजून ताका आमी सत पावरान वागल्या आमी केन्ना अशी कांयच करूंक ना तितून आमी फक्त वयता कायदेशीर कितें बाजू आहा ते आमी कायदो भंग करूंक सोदना तेन्ना आजून आमी पाशात काडटले आनी फक्त आमी वाट पळयतले बाबा हे सगळे प्रशासन आमच्या सायडीक कितें आमचे स्टेप घेता जर कायद्याची बाजू आहा न्हू कितें आहा न्हू तेंच्या सायडीक कितें आहा जाल्यार तेंकां न्याय दिवनी आमच्या सायडीक कितें आहा जाल्यार आमकां न्याय दिवनी आनी जर आमची परवानगी खरीच जायी जाल्यार परवानगी घेवन तेंच्यांनी काम करून करचें म्हाका व्हडलें कांयच ना इतलें हांव सांगपाचें म्हणजे प्रयत्न आसा म्हणजे ग्रावंडाचे न्हू ग्रावंडा बद्दल छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात तेंच्यांनी जी नोटीस काडल्या 19 तारखेची न्हू तेच्या बद्दल तेंच्यान डायरेक्ट सांगलां की आमी हें करतले रिडेव्हलपमेंट म्हणून विदावट आमचें कांयच परमिशन घेनासतना तेच्या पयलीं आमकां तेणें आपयल्लें सो हें करपाक म्हणजे उलोवपाचें आमकां उलोवन आमी सांगलें की आमकां बाबा आमकां रिसर्च तुमी कायदेशीर कितें तें धाडा आमी तुमकां कायदेशीर कितें तें दिता कित्याक कायदो हो आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीच्या हातीन ना आमची मॅनेजमेंट कमिटी मागीर बैठक घेता सगळीं ग्रामांतलो म्हणजे हे आमचे सभासद कोण आहा न्हू कंपनी न्हू तेंची मिटींग घेता आनी मागीर तेंचो ठराव जर मान्यता मेळटा जाल्यार आमी तो मान्य करून तुमकां तें फॉरवर्ड करता रेजोल्युशन घेवन आमकां तें एडमिनिस्ट्रेटरूच धाडचें पडटा आमकां सगळे कडेन सो आमचो म्हणजे एक रूल म्हणजे फॉलो करपाचे ते आमी सगळे फॉलो करता आनी तुमकां एक सांगपाचें म्हणजे हो जनतेक आनी बाकीचे सगळ्या कंपन्यांक सांगता हांव कित्याक आमच्या कुंभलात कोण बाकीचे न्हू जावं सर्वंट जावपाचे न्हू आमचेर म्युनिसिपालिटी अशी हातलेरी करता तुमचे बाकीचे सगळे अशें आहा जाल्यार आमी एकजूट रावन सगळे कुंडाचेर काम करूंक जाय की आमकां हो अन्याय कोणीच करूं कित्याक कुंडाचो जागो कोणीच अडप करूंक शकना कायदेशीर कितें आहा तें कायदेशीर करा आनी कायदेशीर कितें मागूंक जाय तें कायदेशीर मागा तें आमी दिवपाक रेडी आहा काय ना तें आमचेर मागीर आहा आमची सभा जावन जनरल सभा जावन तेन्ना मागीर आमी तुका मान्यता दितले काय ना तें मागीर आहा तेच्या पयलीं तुमी जर कितें फुडें अशें कितें करूंक सोदतात बेकायदेशीर काम करूंक सोदतात अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका दिसता हांव 2016 ते 19 ह्या काळान हांव अध्यक्ष आसलो आनी त्या टायमार आमची म्युनिसिपालिटी कडेन मिटींग जाल्ली मिटिंगेन आमचे 23 पॉयंट आसले 23 पॉयंटांसून आमकां एक 5 पॉयंट आमी उचलून धरलेले एक ग्रावंडाचें नांव बिचोली कुमदात म्हणून आसचें मागीर 5-6 शॉपां आसलीं आनी अशें कितें उत्पन्न आसा कितें आसा तें ग्रावंडाचें आमकां मेळचें म्हणून कितें टोर्नामेंट जाता हें जाता म्हणून तेन्ना आमी आमच्यो मागण्यो हे केल्ल्यो ते मागण्यांचेर तेंच्यांनी कांयच विचार करूंक नासलो कित्याक आमी जमनीचे मालक आसल्या कारणान कितें तरी आमकां ताचो मोबदलो मेळोंक जाय आसलो तो आमकां तेंच्यांनी कांयच दिनासतना तेंच्यांनी तें हें केलें अशी चूक आतां हेंच्यांनी परत घडोवंक जायना आतां जे ते फुडें रिनोवेट करूंक सोदता ते आमचे कितें तरी गांवकारांक ते आमचे मागण्यो पास करून आमकां न्याय दिवचो सरकारानूय न्याय दिवचो आनी बाकीचे जे कितें आसा ते आमचे गृहीत धरून ह्या ग्रावंडाचे रिनोवेट आहा ते करून सुरवात करची 2017 ते 19 ह्या टायमार हांव हेठून आसलो तेन्ना म्युनिसिपालिटीन बिचोलेम ग्रावंडाचे रिनोवेशन केल्लें तेन्ना आमी तांकां NOC दिवंक नासली पूण जबरदस्त तेंच्यांनी रिनोवेशन केलें
तेन्ना ग्रावंडार व्हडलो कार्यक्रम जालो आनी तेन्ना मुख्यमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर आसलो. तेन्ना तेणी ग्रावंडार तांकां मुन्सिपाल्टीक सांगलेलें की बिचोलीम कम्युनिटीचे कितें मॅटर आसा पळय ते सॉल्व करात तांकां क्लियर करून उडया म्हणून. पूण आयज 10 वर्सां जालीं हेजेर तेंच्यांनी आमचे बद्दल कांय विचार केलो ना आनी हो सरासरी आमचेर अन्याय आसा. त्याच प्रमाणे आतां परत तेंच्यांनी तोच ग्रावंड रिडेवलपमेंट करपाचो विचार घेतलेलो आसा. तेंच्यांनी आमकां पयलीं एक लॅटर धाडलें आनी आमकां आपयलें. आमी बसले मिटींग घेतली पूण आमी सांगलें कितें आमचे सगळे कॉम्पोनंट जनरल बॉडी मिटींग घेवंक जाय. तेंचे कितें विचार आसा ते आमी तुमकां मांडटा आनी तुमकां कळयता. त्या प्रमाणे आमची 4 तारीख जानेवारीची थरलेली आसा. तरी पूण तेंच्यांनी जबरदस्ती पेपराचेर आउट केला आनी डिक्लेअर केला 19 डिसेंबर येता त्या की ह्या ग्रावंडाची पायाभरणी जातली. पूण हे आमकां कसलेंच कन्सेंट घेनासतना हें करता. व कायद्याचे बाजू धरली जाल्यार अन्याय आसा आमचेर. पूण हें अशें जावंक जायना. तेंच्यांनी कायद्यान करूंक जाय. त्या जशें आमच्या प्रेजिडेंटान सांगल्या प्रमाणे आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लेलें आहा. आमी जस्ट लेटरान इतलेंच सांगलेलें आहा की आमचें परमिशन घेतल्या शिवाय आमच्या प्रॉपर्टीन कांयच करचें न्हू. कांयच करचें न्हू हेचे अर्थ म्हणजे कितें फावंडेशन स्टोन लावचो न्हू जावं नवी कितें हें करचें न्हू आमचें कन्स्ट्रक्शन. कित्याक ती आमची प्रॉपर्टी आहा. आमच्या प्रॉपर्टीन आमचें कन्सर्न घेतल्या शिवाय आमच्या प्रॉपर्टीन कांयच करचें न्हू आनी आमी आमचो रायट वाचोवपा खातीर कितेंय करतले. कित्याक आतां आमी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक पर्सनली लेटर केल्लेलें आहा जशें आमच्या प्रेजिडेंटान सांगलेलें.